नमस्कार गोमंतक टीव्ही तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सविस्तार गोकुळाष्टमीची उर्बे बरीत परवी भेटयत हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। लोटले तिरंग्याचो अपमान, मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिनासतना कशाय कशे लायल्यात तिरंगे झेंडे, तिरंग्याचो अपमान जाल्ल्यान लोकूय अजाप, सरकार करतले काय कारवाय? कोलवा मुंगूल गँगवॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक 8 दुबावितांक केली अटक। हल्ल्यात वापरिल्ली शस्त्र आणि कार केली जप्त, पुलीस आनीकूय दुबावितांच्या माघार। घरपट्टी वाडोवपाक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो खर विरोध। हो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार टॅक्साचे आर्थीक वजे, म्हणटा मायकल लोबो। भाजपान तिकीट दिली जाल्यार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकीत सावड्डे मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढोवपाची आपली तयारी, सांगता आदलो खासदार आणि भाजपा फुडारी विनय तेंडुलकर। राज्यातल्या रस्त्यांच्या वायट स्थितींचेर लक्ष ओडून घेवपा खातीर आपान सुरू केली भाजपाचे बुराक मोहीम। फोंडकुला पडून पेड्ड्यार जाल्ल्या रस्त्यांचे फोटो काडून धाडपा खातीर जारी केला व्हॉट्सअॅप नंबर। आणि गोंयभर कृष्ण जन्माष्टमी मनयली व्हडा उमेदीन। गोविंदा रे गोपाळ असो जल्लोष करीत फोडली दहीहंडी। आता खबरो विस्तारान। सरकारान हर घर तिरंगा मोहीम राबयली। हे मोहिमे खाला मुख्यमंत्री धरून भाजपाचे सगळेच मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी तांच्या घरांचेर तिरंगो हुबयलो। जायते कडेन तिरंगा रॅली काढून आपले देशप्रेम दाखयले। पूण हे देशप्रेम दाखयताना लोटले मात तिरंग्याचो अपमान जाल्ल्याचे दिश्टी पडटा। तिरंग्याचो अपमान कोणे आनी कसो केलो पळयात पुराय बातमी। हर घर तिरंगा मोहीम जाली। भाजपाचे सगळे मंत्री, आमदार आणि कार्यकर्त्यांनी तांच्या घराचेर तिरंगा उबयलो। जायते कडेन तिरंगा रॅली काढल्यो। लोटले तिरंगा रॅली काडचे पयलीं मेळत थंय आनी आपल्याक जाय तशे तिरंगा झेंडे लायले। लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायल्यात ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो अपमान जाल्ल्याचे दिसून येता। भारतीय ध्वज संहिता 2002 प्रमाण तिरंग्याचो मान राखप गरजेचो, पूण लोटले जे पद्दतीन तिरंगे लायल्यात ते पळयले जाल्यार तिरंग्याचो कसलोच मान राखिल्ल्याचे दिश्टी पडना। तिरंगो झेंडो लायतले जाल्यार कांय मार्गदर्शक सुचोवण्यो पाळच्यो पडटात। झेंडो सदां सरळ आनी स्पश्टपणान दिसतलो असोच लावपाक जाय, पूण लोटले खांब्यार लायिल्ले झेंडे आडवे जाल्यात। दुसरी गजाल, खांबे आनी बिल्डिंगांचेर झेंडे लायतले जाल्यार झेंडो हेर वस्तू परस उंच आसपाक जाय, मात हांगा झेंडे खांब्यार कमी उंचायेर लायल्यात। झेंडो देंवयतना तो वेवस्थीत आनी सन्मानान देंवोवचो पडटा, पूण जर हे झेंडे काल लायिल्ले जाल्यार ते कालूच काडपाक जाय आशिल्ले, मात ते कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ल्याचे दिसून येता। नमस्कार, हांव आसा लोटले गांवान म्हणजे बोरे पूल काडून जे जंक्शन मेळटा ते एक्झॅक्ट त्या जंक्शनाचेर आसा। आनीक तुमी जाणा आसतले काल 15 ऑगस्ट जालो। सगळ्यांनी 15 ऑगस्ट व्हडा उमेदीन जो आमचो स्वातंत्र्य दिन आसा तो मनयलो। पूण तितून भितर एक तुमकां दाखोवपा सारकी गजाल म्हणजे जे हर घर तिरंगा ही जी कॅम्पेन जी सरकारान काडलेली, म्हणल्यार घरान घरान तिरंगा लावपाचो ही जी कॅम्पेन काडलेली, सो हेचेर बारीक बारीक झेंडे जे असतात ते घरान घरान पावतात। तशेंच जे ह्या जंक्शनाचेर खासियत म्हणजे हे जे झेंडे आसात ते झेंडे हांगा ह्या जंक्शनाचेर हांगा खांब्याक लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटात। खुबशे झेंडे हांगा खांब्याक लायिल्ले आमकां दिश्टी पडटात। आनी मेन म्हटल्यार जेन्ना झेंडे जेन्ना खांब्याक लायतात तेन्ना खंय तरी तेजे जे नॉर्म्स असतात ते पाळटलो कोण असो प्रश्न येता। कित्याक झेंडा जेन्ना म्हणटात तेन्ना ताका घडी करपाक सुद्दां घडी करून दवरपाचो सारको आसता, आनीक ताका सांजचो काळोख जावचे पयलीं काडपाक जाय आसता। सो अशे खुबशे तेजे कायदे असतात, पूण ते सगळे पाळटलो कोण? हांगा तुमी पळोवंक शकतात झेंडो सदांच आमचो झेंडो म्हणटात भारताचो झेंडो सदांच ताठ मानेन उंच असो रावपाक जाय। सदांच आमी हे शाळेन सावन आमी शिकलेले आसात की झेंडो जो आसा तो ताठ मानेन उंच आसपाक जाय। पूण हांगा पळोवपाक अशें दिसता की त्यो बेश्टी सादी गुडी लायलेल्या भशेन कोणे हांगा लायिल्ले आसात। पूण आतां 15 ऑगस्ट जालो, आयज 16 ऑगस्ट, पूण हे झेंडे काडटलो कोण हो प्रश्न येता। आनी हे झेंड्याक पळयले जाल्यार खूब अशें विचित्र अशें दिसता, कित्याक
असे आडवी पडलेले म्हणत मान बावकोन असे झेंडे जे आसात ते हांगा लागलेले आमकां दिश्टी पडटात. सो खंय तरी प्रशासनान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आनीक असे जे झेंडे लागलेले आसात हर घर तिरंगा म्हणून जी कॅम्पेन आसा ती आयकपाक सुद्दां बरी दिसली. पूण तेजे वांगडा जे कितें रुल्स आसात ते रुल्स खंय तरी त्या लोकां कडेन पावपाक जाय आनीक ते रुल्स पावले शिवाय त्या घरान झेंडो पावपाक जायना. आनी हेजेरूच खंय तरी आमचे जे खरे जे राष्ट्रप्रेम जो आसा तो राष्ट्रप्रेम आमकां हेजेरूच दिश्टी पडटलो. अशे झेंडे जे आसात ते झेंडे खांब्याक लायले किंवा घराक सुद्दां समज लायले आनीक मागीर ते कितलेशेच म्हयने तशेंच उरतात तेंचो रंग वयता तशें आमकां जाल्ले ते पळोवपाक बरें दिसना. म्हणून हेजेर खंय तरी सरकारान सारकें वेवस्थीत लक्ष दिवपाचें आनी ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा म्हणजे जी डिपार्टमेंट आसा जे डिपार्टमेंटाचे अंडर हे सगळें पडटा तेणी हे जे झेंडे आसात ते खंय खंय गांवांत लागलेले आसात ते काडून वेवस्थीत दवरचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोलवा मुंगूल वाठारात चल्ले गँग वॉर प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन आनीक 8 दुबावितांक धरले. हे 8 जाण धरून आता मेरेन ह्या प्रकरणात वाडटे 18 जाणांक अटक करपाक पुलिसांक यश आयला. ह्या 18 जाणां मदलो एकलो सरकारी कर्मचारी आसा जाल्यार अटक केल्ल्या कांय जाणांची गुन्यांवकारी फाटभूंय आसा. पळयात पुराय बातमी. कोलवा मुंगूल वाठारांत मंगळारा गँग वॉर जाल्ले. हातून एका गटान 2 तरणाट्याचेर कोयतो, दांडो आनी तरसादीन खुनशी हल्लो जाल्लो. तशेंच फारपेटय जाल्लो. आदले दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले. ह्या प्रकरणात पुलिशेन वट्ट 15 दुबावितांक अटक केल्या. गँग वॉर प्रकरणात फरार आशिल्लो मुखेल दुबावीत इम्रान बेपारी, अक्षय तलवार आनी अविनाश गुंजीकार तिगांकू शुक्रारा राती कडेन अटक केली. उपरांत दीपक कट्टीमणी आनी तारा सिंग राठोड ह्या दोगांक शेनवारा सकाळी अटक केल्या. तांचे कडल्यान ह्या हल्ल्यांत वापरिल्ली शस्त्रां आनी कार जप्त केली. मंगळारा सकाळी 2 युवकाचेर हल्लो जाल्लो. मुंगूल हांगा हो हल्लो घडोवन हाडिल्लो कांय अज्ञात लोकांनी. तातूंत भितर फातोर्डा पुलिसांनी आतां पर्यंत 10 जाणांक अटक केली आसा. पूण हे 10 जाण मेन एक्यूज जे आशिल्ले ते फरार आशिल्ले. तातूंत भितरले काल राती फातोर्डा पुलिसांनी कर्नाटकांतल्यान 3 जाणांक अटक केली. तातूंत भितर कुख्यात गुंड इम्रान बेपारी सांताक्रूज, अक्षय तलवार आनीक अविनाश गुंजीकर हांकां अटक केल्ली आसा. त्याच बरोबर दीपक कट्टमणी आनी तारा सिंग बेळगांव हांकांय अटक केली आसा. पुलीस सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे तांणी जी हल्ल्या भितर वापरिल्ली शस्त्रां आशिल्लीं ती कांय प्रमाणात रिकवर केल्ली आसा. कुराड, तलवार, चॉपर अश्यो ह्यो शस्त्रां जी वापरिल्लीं ती सद्याक पुलिसांनी रिकवर केल्ली आसात आनी ह्या 3 जाणांक आतां रिमांडा खातीर व्हरतले. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाणे फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर काल बोवा जालो आनीक एक एक्युजाची फॅमिली ही थंय पावली आनी तांणी डिस्टर्ब केलें पुलिसांक. ताका लागून तांचेरय आतां पुलीस कंप्लेन रजिस्टर करतात. तांणी स्टोन प्लेटिंग केलें असोय म्हणून पुलीस सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. त्याच बरोबर लेडी PSI ऑफिसर आसा तिजेरय तिका ड्युटी करपाची आडायली ह्या खातीर ताजेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा. ही म्हायती सद्या मेळिल्ली आसा आनी मुखाल्ली म्हायती आमी तुमचे मुखार हाडत रावतले. सद्याक ह्या प्रकरणा भितर टोटल 15 जाणांक अटक केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव मलकणकार. घरपट्टी वाडोवपाक कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन खर विरोध केला. हो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार टॅक्सांचे आर्थीक वजें वाडत चल्लां. तातूंत आतां ही घरपट्टी वाडयली जाल्यार लोक त्रासान पडटले म्हणून आमदार मायकल सांगता. देखून कळंगूट पंचायतीन घरपट्टी वाडोवची न्हय अशें आवाहन आमदार मायकलान केलां. पंचायतींनी घरपट्टी वाडोवची असो आदेश सरकारान 2022 वर्सा काडिल्लो. कांय पंचायतींनी घरपट्टी वाडयल्ली जाल्यार कांय पंचायतींनी ती वाडोवंक नाशिल्ली. ह्याच विशया वयल्यान कलंगूट पंचायतीन आयतारा 17 ऑगस्टाक खासा ग्रामसभा आपयल्या. मात कलंगूटचो आमदार मायकल लोबन घरपट्टी वाडोवपाक खर विरोध केला. हो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार करांचे वजें आसा. देखून पंचायतीन घरपट्टी वाडोवन हे वजें आनीक वाडोवचें न्ही अशें आवाहन आमदार मायकल लोबन केला. कोण इम्प्लिमेंट जर करूंक सोदता तर म्हाका दिसता कोणे तरी कलंगूट पंचायतीक सांगलें की हे नोटिफिकेशन येयला तुमी इम्प्लिमेंट करा. हांव सरपंचा कडेन सकाळीं आयज उलयलो की दीस नोटिफिकेशन इफ इट इज इम्प्लिमेंटेड तेणी कोणे तरी घातला आसतलें की हावस टॅक्स रिवायज करचें म्हणून वा कितें तरी अशें करचें म्हणून फाल्यां तेंच्यांनी मिटींग आपयल्या 17th August 2025. So I spoke to Sarpanch today and I will also write to them, to the secretary, की as it is आमच्या लोकांचेर खूप वजन वाडलेलें आहा. म्हणजे म्हारगाय वाडल्या, कस्टमर उणे जाल्या, रेट जी मेवताली कोणाक 900 रुपीज मेवताली रुमाक वा 1000 रुपया रुमाक मेवताली ती आयज 500 रुपयाचेर पावल्या. नंबर ऑफ रूम्स इन्क्रीज जाल्या
इन द कोस्टल बेल्ट. नंबर ऑफ रेस्टॉरंट्सूय इन्क्रीज जाली. जे कोण थोडे जाण भाड्याक बसून दिताले तेंच्यांनी ते कोण घेवपी आहले पळय ते गोंया भायले लोक, वेदर इट आर फ्रॉम कर्नाटका, महाराष्ट्रा और सम अदर प्लेस, तेणी घेवन 6 म्हयन्यांनी सोडून पावले. गिरायक व्हडलेशें जायना म्हणून. आनी तितून हे टॅक्स रिवायज जावचे न्हू फॉर दोज पंचायत who were saying that we cannot increase our tax where there is a notification. हे notification धाडला सरकार. आता तुमकां जाय तितले घेया न्हू तुमी. If there is a notification and if you want to slightly decrease it, you take the body resolution and you tell the people that this is what we have decided. पंचायतीकूय फायदो जावंक जाय आनी लोकांकूय फायदो जावंक जाय. Local should be balanced. This is what I'm saying. The villagers should be balanced. If you go strictly as per this notification, people will be overburdened. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजपान तिकीट दिली जाल्यार 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक सावड्डे मतदारसंघातल्यान उमेदवारी लढोवपाक इत्सूक आशिल्ल्याचे आदलो खासदार विनय तेंडुलकरान उलोवन दाखयला. तशेंच आनीकूय कांय जाण सावड्डे मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढोवपाक तयार आसात. मात पक्ष जो निर्णय घेतलो तो सगळ्यांक मान्य आसतलो अशें तांणी सांगलें. सावड्ड्यात तुमचें नांव चर्चेत आसा, सो फुडले 2027 कितें तयारी जाल्या? खूब जाणांची नांवां चर्चेन आसा, एकूच अजून शेवटी पार्टी कोणाक तिकीट दितली फाटल्यान सगळ्यांनी लावली. तुम्ही इच्छुक आसा? आतां तो म्हणटा म्हाजें नांव चर्चेन आसा म्हणटकर इच्छुक आसात. सो तुमी दावो करतले? दावो करतले? दावो म्हणजे पार्टी ज्या उमेदवाराक तिकीट दितले ते वेळार सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी सगळे उमेदवार. सो सद्याक कितें फूट बी कितें पडलेली आसा बीजेपीन सावड्ड्याक? फूट कांय ना. सो बीजेपीचे कार्यकर्ते सध्या नाराज दिसून येतात. ना कांय नाराज ना. एक संघात सगळे आमचे आमदारा बरोबर आसा, सगळे आसा. राज्यातल्या रस्त्यांची जाल्ली बिकट स्थितीचेर लक्ष ओडून घेवपा खातीर आपान शेनवारा भाजपाचे बुराक ही मोहीम सुरू केली. सरकारान उण्या दर्जाच्या रस्त्याचे काम केला असो आरोप आपान केला. रस्त्यांच्या वायट स्थितीक लागून लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. देखून ह्याच उपक्रमाचो एक भाग म्हणून आपान इबाडिल्ल्या रस्त्यांचे फोटो काडून 7045170451 ह्या व्हॉट्सॲप नंबराचेर धाडपाचें आवाहन केलां. गोंयच्या रस्त्यार जर वचत, खंयच्याय रस्त्यार वच तूं, काणकोणच्यान पत्रादेवी वच, पेडण्या वच, वागातोर वच, अंजुना वच, कालांगूट वच, कितें दुखता तेंच कळना. म्हणल्यार ते कातर आहले बेस्ड ऑन हार्ट ब्रेकिंग, हांगा कितें ब्रेक जाता तेंच कळना. ही परिस्थिती जाल्या. सरकारान आमची परिस्थिती करून दवरल्या. निलेश काब्राला काडलो मुख्यमंत्र्यान हे सांगून की आता PWD बरें जातलें म्हणून. तो ग्राउंड काडलो, आपल्या तकलेर घातलो आनी आज PWDची परिस्थिती फाटल्यान तरी बरी आसली आनी आज अशी कितें जाल्यार अशें दिसपाक लागला. आमी फाटल्या दिसांनी चीफ इंजिनियराक मेळून प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराक मेळिल्ले, ताका आमी दाखयल्ले कांय रस्ते खंयचे पर्टिक्युलरली पॉयंट आउट करून दाखयल्ले. पावस पडलो, पावस गेलो, पावस सोंपतूय आयलो आनी पावस पडटलो काय पडचो ना तें खबर ना, पूण रस्त्याची परिस्थिती काय बदलल्या अशें आमकां दिसना. कांय जाग्यांचेर जे आमचे पर्टिक्युलरली लिडर्सांनी दाखोवन दिले की हे रस्त्यांचेर अशी अशी परिस्थिती जाल्या म्हणून, त्या जाग्यार वचून तांणी पॅचअप करपाचो प्रयत्न केलो, पण ती परिस्थिती परत 2 दिसांनी येरे म्हाजे मागले. कित्याक जाता हें? Corruption has reached a level where it cannot be reversed unless this government goes out of power. कारण PWD खात ते जे आसा ते अशें आसा की रस्तो 2 म्हयन्यान केल्लो तो गायब जाता. चड खंय सरपाची गरज ना. मिरामार फाटल्या दिसांनी बाबुशाच्याच हॉटेला समोर जे रस्ते केल्ले, आज ताची परिस्थिती पळयात. 2 म्हयने जावना, रस्त्यावयलो फूल टायर गेलो. म्हणजे टायर घालता तसो कसो? म्हाका दिसता फाटल्या टायमार बीजेपी सरकारान सांगिल्लें की गल्फाच्यान आमी टायर हाडटले म्हणून. गल्फाच्यान टायर हाडून इम्पोर्ट करतले आनी हांव म्हणटा एटलिस्ट फातर घाला, टायर सोडा, रस्ते आसा ते तरी दवरा, जे परिस्थिती आसा तांकां तरी सारके दवरा. ताजे वयर पॅच घालता दॅट बिकम वर्स दॅन what is the condition of those roads. Who is responsible? BJP's corruption, कॉन्ट्रॅक्टरांचेर तांणी सांगलें की एक्शन घेतलें म्हणून, पूण ते खंय ना खंय तरी गायब जाल्यात. कोणाचेरूच एक्शन घेतलें अशें दिसना. गोविंदा रे गोपाळ असो जल्लोष आणि संगीताच्या तालाचेर शेनवारा दहीहंडी व्हडा उमेदीन मनयली. एके वटेन पावसाचें वातावरण आशिल्लें. शांतादुर्गा माध्यमीक विद्यालयाच्या प्रांगणात चलयो आनी चल्यां मदीं दहीहंडी फोडपा खातीर सर्त लागिल्ली. विद्यार्थी आनी शिक्षकां वांगडा पालकांनी दहीहंडीचो घोस्त काडलो.
73 वर्सां जालां नागेश महारुद्राचो अखंड सप्ताह 7 दीस न भूतोल न भविष्यती 7 दिसां पयलीं सुरवात जालो. आज ताची 3 दीस आनी त्यानंतर दहीहंडी आरती महाप्रसाद हाणें सांगलेलो. म्हाका खूब आनंद जाता कारण हांव एक वर्सान वर्से कोवीड काळात सोडले जाल्यार आज पर्यंत सगळे गांवचे यंग जनरेशन जे आसा मना बसून त्या सप्तकां भाग घेता. आपले परेन देवाची सेवा करपा खातीर घरांतलो प्रत्येक मनीस आजूबाजूच्या गांवांतलो प्रत्येक मनीस ह्या दिसांनी नागेशाच्या प्रांगणांत येता आनी तातूंतल्यान जी संस्कृती आमकां आमच्या पुर्वजांनी दिल्या ती मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केला. रायबंदर फेरी धक्क्यार रोरो फेरी बंद पडल्या. फेरी बंद पडिल्ल्यान पलतडी वचपाक आयिल्ल्या प्रवाशांच्या गाडयांची व्हडली लायन लागल्या. आता ही फेरी नेमकी कित्या खातीर बंद पडल्या ते कळपाक मार्ग ना, पूण फेरी बंद पडिल्ल्यान लोकांची मात बरीच गैरसोय जाल्या. प्रवास सोपो आनी सोयीचो जातलो अशें सांगून अंतर्गत उदका मार्ग खात्यान रोरो फेरी सुरू केल्ल्यो. मात शेनवारा सकाळी अचकीत एक फेरी बंद पडिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जाली. पलतडी वचपा खातीर आयिल्ल्या प्रवाशांच्या गाडयांची व्हडली लायन लागिल्ली. आमी प्रत्येक फावटी तर सुरळीत तरी चलपाक जाय आसलें तें जायना. लायनीच्या लायनी अजुनूय लागता. ते कित्याक बिकॉज ती रोरो फेरी जी आसा ती परत परत मोडटा. फाटल्या 4-5 दिसांकूच ती 3-4 तरी मोडल्या. काल सुद्दां ती बंद पडलेली. आतां म्हाका दिसता 11-11:30 जेन्ना हांव थंयच्यान पास आउट जाला तेन्ना ती सुरू जाल्या. सो प्रत्येक फावटी तर अशें बंद पडत आसा रोरो फेरी जाल्यार ती सर्वीस काय ती हाडून मारलेली आमच्या माथ्यार हाडून मारलेले कितें तरी पाड गजाल. हे कांयच कळना आमकां सांगपाक. खरेंच शकना आमी. सो हांव परत एकदां याद करून दिता आमदाराक आनी आमच्या R&D मिनिस्टराकूय की आमकां सांगलेले 15 ऑगस्ट पर्यंत ताचेर सोल्युशन मेळटा, पण ते येवंक ना. फाल्यां ग्रामसभा आसा चोडणाची. सो थंयसरूय हो क्वेश्चन रेज जातलो. थंयसरूय ताचेर डिस्कशन जातलें आनी सगळे लोक कितें डिसायड करता पळय ते डिसायड जाल्या उपरांत आमी तेंच्या बरोबर आसतले आनी रोरो फेरी सुरळीत चलची आनी प्रायसिंगूय तेजी चोडणा खातीर मातशी कमी आसची. नाल्यार आमी तर मागता ती फ्री आसची बिकॉज इट्स अ एसेन्शियल सर्वीस. गोंयकारांक फोटो हे सरकाराचे एक संवयूच जावन पडल्या. कॅरेट दाखोवप, रोरो फेरीचे कॅरेट दाखयले. गोंयकारांक खबर ना की रोरो फेरी खातीर ते 2 ज्यो रोरो फेरी आसा ताच्या खातीर ते जे कोणी फेरी बांदल्या ताका नियरली 10 कोटी वर्साक दिता. तेची विथ एन इन्क्रिमेंट ऑफ 5% एवरी इयर फॉर नेक्स्ट 5 years. तितल्यान सरकारान 10 फेरी बांदूं येताल्यो अशी परिस्थिती आसतना सरकार हे कित्याक करता हे हातल्यान दिसून येता. परिस्थिती अशी आसा की चोडणेकार जुंवेकार जे आयलँडार रावता ते कितें चॉयस म्हणून फेरी वापरना. तांकां चॉयस ना म्हणून ते फेरी वापरता. तेन्ना गव्हर्मेंट जर एक ब्रिज बांदूंक शकना तांचे खातीर जाल्यार तांचे खातीर जी फेरी सेवा आसा त्या हेवटेन तेवटेन वचपा खातीर ती फ्री करपा सारकी परिस्थिती ना. इतलो सरकार भिकारी जाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंडें नगरपालिकेच्या कागदपत्रांचो वापर करून बनावट सय केल्ल्यान नगरसेवक शिवानंद सावंत हाच्या विरोधात कडक कारवाय करपाची गरज आसा. नगरसेवक शिवानंद सावंताक सत्ताधारी पक्षाचो तेंको आसा. तशेंच पोलिसांनी ह्या प्रकरणात सखोल तपास करूंक ना असो आरोप फोंडें काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष विलियम आगीर हांणी केला. तुम्ही पहिले फोंड्यान फाटल्या दिसांनी फोंड्यान एक सर्टिफिकेटीचो इश्यू जालो आनी कोण तरी एक सर्टिफिकेट दिता असो आवाज जालो आनी त्या आवाजांतल्यान काल त्या मनशाक अरेस्ट केलो आनी तो कोण येलो की तो एक म्युनिसिपल कावन्सिलर. म्हाजें सांगपाचें कारण कितें अशें एक कावन्सिलर सर्टिफिकेट दिता आनी ताका अरेस्ट करता आनी ताका बेलूय जाता जाल्यार एक सिरियस इश्यू हे ऑफेन्स आसा. सो ताका बेल जावपाक जायना आसली. तेजे फूल कडक एक्शन जावपाक जाय आनी ती एकूच ऑफेन्स न्हू. तेणें हेजे पयलीं कोणाक ह्याच वर्सा 2 केसी जाल्ले आसा.
पयली केस जाली ते ताका इन्कम सर्टिफिकेट फेक दिल्ली ती तुवें ऑफिसराचेर सायन मारलेली लेटर यूज केल्ले आनी तितून ताका बेल जाली आनी आतां दुसरी केस की त्याने परत म्युन्सिपालिटीचे लेटराचे ऑफिसराचेर स्टॅम्प यूज करून लेटर यूज करून वॉटर कनेक्शन आनी एनओसी दिल्या सो हो एक एकदम सिरियस इश्यू जो आसा आमी फोंडा ब्लॉक काँग्रेस हेचेर कंडेम करता आनी तेजे निशेध करता आनी तेजे आमी मागता सरकारा कडेन आनी पुलिसी कडेन की तेजे करक्ट एक्शन कारवाय जावची की तितून लोकांचेर आयज कावन्सिलरांचो विश्वास उरलो असो जायना कित्याक जर अशे जर कावन्सिलर जर अशें करपाक लागले जाल्यार कितें जातलें पेपराचेर क्षमता जातलें जाल्यार कांय सांगूंक शकना फाटल्या महिन्यात सेगीत पडपी पावसाक लागून अनमोल घाटातल्या रस्त्याक वेरो वचून कांय भाग कोसळिल्लो। या प्रकारा उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान एक आदेश जारी करीत बशी आनी गरजेच्यो सेवा दिवपी गाडयो सोडल्यो जाल्यार हेर गाडयांच्या वाहतुकीचेर सरसकट बंदी घाल्ली। या घडणुकेक आतां 1.5 म्हयनो जावन गेलो तरी लेगीत अजून मेरेन हे वाहनांच्या वाहतुकीक बंदीच आसा। हाका लागून वाहन चालकांक कारवार वा चोर्ला घाटांतल्यान वचचें पडटा। हो प्रवास सुमार 100 ते 150 किलोमीटर पयस पडटा। हाका लागून अनमोल घाटांतल्यान एकेरी वाहतूक सुरू करपाची मागणी वाहन चालक करपाक लागल्यात। ऑल गोवा लॉरी ओनर्स एसोसिएशनाच्या वतीन आमी आज व्हिडिओ काडटा। सो आमी आसा नॅशनल हायवे 748 जंक्शन जे एरिया ज्या जाग्यार लँडस्लायड जाल्ली आनी साऊथ गोवा कलेक्टरान 5/7/2025 ह्या दिसाक एक ऑर्डर काडलेली की हेवी कमर्शियल व्हेकल्स ज्यो आसा पळय न्ही त्यो ह्या रस्त्याच्यान बॅन करपाच्यो म्हणून। सो आनी ती ऑर्डर कंटिन्यू टील 2/9/2025 मेरेन आसा। सो हे टेम्पररी नोटिफिकेशन आसा एक्चुअली बट कितें जाला आमी आयज हो व्हिडिओ काडपाचें कारण कितें आसा की जे डायव्हर्शन आमकां दिल्लें आसा हेवी कमर्शियल व्हेकल्सांक जे डायव्हर्शन दिल्लें आसा फ्रॉम येल्लापूर कारवार रोड जे आसा ते आमकां परवडना जाला। आमचो धंदो जो आसा तो लॉसान वचपाक लागलेलो आसा आनीक मुळानूच पयलीं रेटी कमी आशिल्ल्या कारणान हें काम आमकां तशें परवडना। ताका लागून ऑलरेडी जो आमचो लॉसान बिझनेस आशिल्लो तो आतां चड लॉसान गेला ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ह्या रस्त्यार घातलेल्या कारणान। सो तेन्ना आमी सरकारा कडेन मागता की बेगीतल्या बेगीन रस्त्याचें काम चालू करून आमचे जे गाडयांचो मुवमेंट आसा हेवी कमर्शियल व्हेकल तो मुवमेंट जो आसा तो बेगीतल्या बेगीन ह्या रस्त्याच्यान चालू करचो। या ठिकाणी रस्ता कोसळलेला होता। आज या ठिकाणी साधारण 1.5 महिना उलटला आहे। रस्ता जिकडे कोसळून 1.5 महिना उलटला आहे आणि एक साईडने आता इकडे मार्ग थोडाफार केलेला आहे त्यांनी रॉड घालून 10 mm चे रॉड घालून साधारण केलेलं आहे आणि जो उर्वरित काम आहे ते ना भरपूरच कालावधी लागणार साधारणतः 3 ते 4 महिन्याचा कालावधी लागणार कारण हे जे आहे ते साधारण 40 फूट खालती आहे तिकडनं एवढं बांधकाम करायला पाहिजे त्याच्यासाठी रक्कम बी तेवढी लागणार आणि कालावधी तेवढा लागणार। तर अजूनही त्यांची फाईल जी आहे या ज्या कामाचे जे मेन काम आहे त्या कामाची फाईल अजूनही पेंडिंग मध्ये परंतु याचा त्रास इकडे या ठिकाणी स्थानिक म्हणजे दोन्ही साईडच्या बॉर्डरवर असणाऱ्या वाहनधारकांना मोठा त्रास व्हायला कारण त्यांना एवढ्यासाठी वळण घालून जाऊन 100 किलोमीटरचा फेरा मारून गोव्यामध्ये किंवा गोव्यातून कर्नाटकात यायला लागतं। जर सरकारने जर ह्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी जर मार्ग सुरू करायचा झाला तर दोन्ही साईडला होमगार्ड ठेवून दोन्ही साईडनी एक लाईननी सोडलं तर होऊ शकते। वाटल्यास त्या वाहनांकडून त्यांनी एक 50 किंवा 100 रुपयाचा टोल घेतला तरी वाहनदार देऊ शकतो कारण एवढा लांबनं जाण्यापेक्षा इकडनं एक होमगार्ड ठेवून जाऊ शकते। त्याला लागून माझी सरकारकडे विनंती आहे की याच्यावर लवकरात लवकर तोडगा काढून या ठिकाणी एक साईड सोडण्याची मागणी इकडे वाहनधारकांनी केली आहे। पावसाच्या तडाख्यात दिवचल कुडचिरे रस्त्याचेर वावटी वाठारात पालसण कोसळपाक लागला देखून हो रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला। रस्त्याचे दडेचेर आशिल्ले व्हडले झाड लेगीत हुमटून पडपाचो भंय आसा। फाटले 3 दीस सेगीत आनी नेटान पडपी पावसा लागून वावटी वाठारात रस्त्याचेर पालसण कोसळपाक लागला देखून हो रस्तो येरादारीक धोकादायक जाल्लो आसा। वेळारच उपाय येवजण केली ना जाल्यार आनीक पालसण कोसळून रस्तो ब्लॉक जावपाची शक्यताय आसा। रस्त्याच्या दडेचेर आशिल्ले 200 वर्सां पयलींचे व्हडले झाड लेगीत कोसळपाचो धोको आसा। एखाद्या वेळार वायट घडणूक लेगीत घडपाची शक्यताय न्हयकारूं येना। रोड जो आसा तो बिचली तो कुडचिऱ्या मेरेन रोड आसा आनी हे आमचे निरांकाराचे झाड वयर आसा पळय ही सायड कटींग केल्ली आसा आनी आतां हे वर्सान वर्सां पडत आसा पूण ह्या 3 दिसांक आतां जे पडला पळय न्हू हेजेर केन्नाय दुर्घटना जावंक शकता ती गव्हर्मेंट कित्याच एक्शन हेजेर घेयना सरपंच घेयना पंचाय घेयना हे कोणी करपाचें आमच्या पंचायतीक वन बावळिंगे पडटा हे कुडचिऱ्यान पडटा आनी सर्वांना पडना हे आमी आमच्या सरपंच येयलो तेणी पळोवन गेला पण तो करूंक शकना म्हणटा तेंच्यानी दिवंक जाय तेजेर
पण तुम्ही असे पंचायतीक बी कळयल्यात? आम्ही पंचायतीक त्यांच्या पंचायती आमच्या पंचायतीक कळयला, त्यांच्या पंचायतीक आम्ही कळोंक ना. त्यांच्याकडे ऍक्शन घेऊंक जाय तेजे. सरपंच डेली येता वयता तो. पण हांगा कोणूच पळयना. कोणूच पळयना. तो हरशी डेली येता वयता. काल हांगासर 2 ऍक्सिडेंट जावपाचे. कित्याक लोकांक कळना न्हू. आमी कितले म्हणून लोकांक सांगू शकता गाडी स्लो चलया म्हणून. पण आता जर ही अशी धडा कोसळत रावली. हय, ती दुर्घटना केन्ना येते. आता चढ नाही उरोंक, फक्त 2 मीटर उरला आणि व्हडले झाड आहे 200 वर्साचे देवाचे निरंकाराचे आमच्या सातिंगाचे झाड ते केन्ना रातचे दिसा वयले केन्नाय पडोंक शकता. म्हणजे केन्ना आमदारान तेजे लक्ष तरी पेमेंट सेटींग घालपाक जाय. तो बी घालूंक शकना तेजेर. कित्याक? कारण ताका टायम मेळनासतलो. आमी कितकेशेच फावटी ताका सांगलेले आसा पयलीं रोड रूम करा, रोड रूम करा. कळना लोकांक न्हू. पण आता हे झाड जर रातच्या टायमार बी पडत जाल्यार बाय चान्स पडले आनी कदम त्या टायमार येयले आनी नशिबान कोणी गेले तेतून कितें करतलो. तांकां ड्रायव्हरांकूय कळचें ना न्हू. चढा आसा न्हू. सायड बेळी ना न्हू जाल्यार कळना. आनी रोड टरून जावकूच जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 20th of August till 24th August. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9326-283877. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.